पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली आयचो विशय आसा तो तरणाट्यांचो, की सद्याची राजकीय वेवस्था ते मागीर रुलींग आसूं किंवा ओपोजिशन आसूं, आमच्या तरणाट्याक समजून घेतात काय कितें, तांची एस्पिरेशन्स, तांची विशीस तांकां कळटात काय कितें. आनी जर कळटात जाल्यार आज जेन्ना तरणाटो इतल्या उत्स्फूर्तपणान रस्त्यार देंवला तो कित्याक देंवला. 3 तरणाटे आज म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आहा त्या विशयाचेर. पयलीं आसात भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषारबाब केळकर. तुषारबाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चितबाब नायक. आनी एक तिसरे आसात म्हजे बरोबर वारका सावन. तुमी तांचे व्हिडियोज पळयतात ते पयर जेन्ना आझाद मैदानाचेर एजिटेशन जालें तेन्ना त्या तरणाट्या बरोबरी आशिल्ले ते शोएलबाब फुर्तादो. शोएलबाब वेलकम. एंड शोएलबाब, आय विल स्टार्ट विथ यू. What do you think? I'll start with that question of mine, the basic question that whether the present political setup, ruling or opposition, understands the aspirations of our youth or not. Whether the current ruling understands? Current ruling as well as current opposition, both. Let me start with the current ruling. Yeah. It's quite obvious. Either they don't understand or they're just choosing not to understand. Because let's take for example now why we got out on Monday, why this agitation has been was there organized on Monday, and why this agitation, there is this agitation in Delhi that is going on. This is just an offshoot of that. It's all boils down to the paper leaks. Now this is something such a prestigious examination, the NEET examination, that got leaked and has costed the lives of around 16 youth who've committed suicide. Now I always say youth are the future of the country. We are the ones who are going to inherit the country. We are the way forward for the country. A country's success is measured by its youth, so how young the population is. So when you're refusing to listen to such a basic demand, I would say, of asking for the education minister to step down after such a blatant failure, where this examination is leaked, and with all this government, y'all have started beating the youth or so. Obviously, you don't understand the youth. As far as the opposition, I would say they are a little confused right now. Maybe they need to pull up their socks a little. Maybe they'll get there. They're getting there, but still some work is required from their end, because this is such a movement where they could support the youth a lot, help bring up the youth a lot. They're doing, but not enough, not as much as we were hoping for. And while I say that they need to help, I do not mean that they need to hijack these movements either. They need to provide, they need to be the wind under our wings. Correct? H for help and H for not for hijack. Yes. अर्जित बाब, before I go to तुषार बाब, तुमकां कितें दिसता की आतां तुमी रुलिंगाचेर घालतात, तुमी मोर्चाय काडटात, तुमचे प्रोटेस्टूय चालू आसात, बट शोएल बाब फील्स दॅट यू आर स्टील नॉट डुईंग इनफ. तुमकां कितें दिसता ही परिस्थिती, ह्या परिस्थिती म्हळ्यार कित्याक पावल्यात आमी. आता देशभरान 10 वर्सांत लास्ट 152, आय करेक्ट द नंबर फिगर, 152 पेपर लीक्स जाले. आणि रिसंट बीइंग नीट, where 25 youth in the last 10 years have committed suicide because of this paper leaks. Now, आता अकाउंटेबल जबाबदार कोणा धरपाचो? सरकार केंद्रान आणि गोंयान ते म्हणतात डबल इंजिन सरकार आसा. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हू इज सपोज टू बी टेकन टू अकाउंट? आता ह्यांचे प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा, तांकां जेन्ना हो मास मुवमेंट, युवकांचो मुवमेंट आसा, आनी पीपल अक्रॉस पार्टी लायन्स हॅव कम एंड सपोर्टेड द यूथ, द जेन झी, द मिलेनियल्स, वॉट एवर यू कॉल देम. सो तांकां आमी काँग्रेस म्हणून आनी यूथ काँग्रेस म्हणून आमी सुद्दां सपोर्ट केला. बट हे आय हॅव नेवर सीन दिस इन दीस डेमोक्रेसी ऑर इन दीस इंडिपेंडंट इंडिया, where unfortunately we have all respect and support our armed forces, but our armed forces were pointing guns yesterday outside the parliament
at our youth, and that was condemned. And for that, we have been constantly asking for the resignation of Dharmendra Pradhan. तेका accountability घेवचीच पडटली. इतले लोक सुसाईड करता, इतले पेपर लीक्स जाता, बट झिरो कन्व्हिक्शन, एक कन्व्हिक्शन ना अजूनपर्यंत. तुम्ही काढात हे हिस्ट्री पळयात. सो वी आर कंटिन्युअसली गोईंग टू प्रोटेस्ट अँड वी आर स्टील कंडेमिंग द ॲक्ट. आमच्या वेळार सुद्धा केन्ना खंय चुक्यो जाल्या. हांव म्हणटा सगळे वी आर ऑल्सो एट द एंड ऑफ द खंय आमी सुद्धा चुकले. आय हॅव टू एक्सेप्ट दॅट. बट वेन एवर वी हॅव गॉन रॉंग, वी हॅव ऑलवेज टेकन अकाउंटेबिलिटी. हांगा तांकां कॅरूच ना. आतां सिवील ड्रेसान तुम्ही पयले दिल्ली जाल्यार सिवील ड्रेसान लाठी पुलिसांची लाठी घेवन भुरग्यांक मारताले ते they were almost even people were molested on the streets of Delhi. I will not shame to use that language because it's a fact and everybody has seen it on camera. ओके तुषार बाब, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? कारण ते सांगतात की फायनली अकाउंटेबिलिटीचो प्रश्न आसा. अकाउंटेबिलिटी घेतलो ना जाल्यार गजाली चलप कश्यो? पहिल्यान पयली सगळ्यांक नमस्कार. गोंयच्या तरणाट्यांक, भुरग्यांक आणि गोंयचे स्टुडंट्स जे भायर शिकपाक आसता, तेंच्या ह्या माध्यमांतल्यान पावपाक सोदता की जर तुमी टायमलायन पयली जाल्यार 2 विशय मांडले. एक अर्चित बाबान मांडलो आणि दुसरो ताणेंय मांडलो की अकाउंटेबिलिटीचो विशय मांडलो. आणि सेकंड वॉज लाठीचार्ज. हे 2 मुद्दे म्हाज्या तरेन हांव कन्क्लुजनार येयला जाल्यार हे 2 मुद्द्याचेर हे टॉपिक्स आशिल्ले. पयल्यान पयली अकाउंटेबिलिटीचेर जर उलोवपाक लागले जाल्यार NTA ही एक ऑटोनॉमस बॉडी. NTAच्या खंयच्या तरी एका लेवलाचेर सकयल पुण्या भितर एक प्रोफेसर जो हितूर इनवॉल्ड आशिल्लो त्याने थोडे क्वेश्चन्स लीक केले. हे लीक केल्या नंतर त्यांनी एक ट्युशन घेतले. ट्युशन घेवन ते भुरग्यां कडेन जेन्ना त्यांनी विकले तेन्ना ते थंयच्यान पावले आनी कोणा कडेन, थंयच्यान ते नासीक पावले, नासीकच्यान ते राजस्थान पावले आणि अशे त्या राजस्थान एक कोणा कडेन ते प्रश्न पावले 4-5 तेन्ना तेज्या बापायन ती कंप्लेंट केली. असो हो स्टार्ट जालो एक्चुअली. ती जेन्ना कंप्लेंट जाली तेन्ना पुलीस कंप्लेंट जाल्यानंतर जेन्ना कळले की हांगा कितें तरी थोडे प्रश्न फुटला तेन्ना इमिडिएटली सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्रीन एज्युकेशन HRD मिनिस्ट्रीन धर्मेंद्र प्रधानजीन प्रेस घेतली आणि सांगले की देर इज अ लिकेज. लिकेज जाल्यानंतर त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन ही केस काढून CBI कडे दिली, विच अर्लियर इट वॉज इन अ पुलीस स्टेशन. दे ट्रान्सफर्ड दिस केस टू CBI. CBI कडे जाल्यानंतर हांव मानता की अकाउंटेबिलिटी कितें आसता, रिजायन करून धांवच्या पेक्षा तेका CBIचे इन्व्हेस्टिगेशनाक फोर्स घालप, एग्जाम ती सिस्टमॅटिकली करून घेवप, म्हाका दिसता हे त्या टायमार चड गरजेचे आशिल्ले. कित्याक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काडून कोणूय वचपाक शकता, तेज्या फुडें सिस्टम कशी चलतली. पण त्या टायमार भुरग्यांक कितें गरज आशिल्ली, अश्युरन्साची गरज आशिल्ली. अश्युरन्सान तेणी थंय CBI कडे तुमी सगळ्यांक खबर आसतले 13 जाण भितर ऑलरेडी अरेस्ट केला आणि CBI इज हार्डली क्रॅकिंग डावन ऑन दीस नेक्सस विच इज ऑफ कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स अलॉंग विथ फ्यू मेंबर्स ऑफ NTA अँड सम प्रोफेसर्स. हे एका वाटेन चालू आसतना म्हाका अर्चित बाब म्हटले ती आमी प्रोटेस्ट करता, त्यांनी NSUI आणि बाकीच्यांनी प्रोटेस्ट केलोच. पण फर्स्ट डे जेन्ना CJP जेन्ना बसली तेन्ना हेच आशिल्ले जे CJPक BJPची बी टीम म्हणटले. तुम्ही जर त्यांचे स्पोक्सपर्सन जर पयलींचे आयकत, फर्स्ट डे जेन्ना तो न्यूयॉर्कच्यान का खंयच्यान तरी देंवलो आणि जेन्ना ताका परमिशन मेळ्ळें बसपाचें, ये तो सेटअप है, अमित शाह जी का और इनका सेटअप है, इसलिए इनको परमिशन दे दिया अशें हे म्हणपी आयज कदाचित तेंच्याकडे सिंपथी दाखयता वेल. बट हांव सांगूंक सोदता की भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आणि आमचे सरकार म्हणून रायट टू प्रोटेस्ट ह्याच्या अपोजीट आमी नाच. स्टुडंट्स, आय एम ऑल्सो फ्रॉम स्टुडंट एक्टिविजम. हांव गोवा युनिव्हर्सिटीचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो. आणि आमी स्टुडंट्साच्या इशू खातीर हे सदांच आसा आणि सदांच अकाउंटेबिलिटी जे मागता त्या मागपाच्या भुरग्या फाटल्यान आमी सदांच आसा. म्हणून तुमी 20 दीस जेन्ना पयले ते थंय बशिल्ले, जेन्ना जंतर मंतर बशिल्ले तेन्ना कोणेच तांकां काय हे करूं ना, तेंचे प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो. बट थोडे जे सोसायटी भितर अनार्की मायंडसेट जे आसा ते त्या प्रोटेस्टान घुसून पार्लमेंटाक सीज करपाचो जो प्रयत्न जालो, पार्लमेंटाच्या दिशेन जेन्ना वचपाक लागले, इनोसंट भुरग्यांक यूज करून तांकां हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आणि बाकीचे तेंची जी असामाजीक तत्वां आसा ही तेन्ना भितर घुसली. आणि तेंच्यांनी तुम्ही खूबशे व्हिडिओज व्हायरल जाला
तितूर ते पेपर स्प्रे मारताना एकटो भुरगो सापडलो, 3-4 भुरगे एक फिमेल जर्नलिस्टाक मॉलेस्ट करताना सापडले. भुरगे इन द सेन्स हे जे गुंड तुम्ही पॉलिटिकल म्हणता पार्टीचे लाठीचार्ज बी जालो त्या खातीर जालो म्हणून. ऑफकोर्स त्या लेवलाचेर जेन्ना पोलिसांनी तांकां कळ्ळें की दिस इज गोईंग आउट ऑफ कंट्रोल, त्या लेवलाचेर तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की हेका जर थारो Okay. करपाक जाय जाल्यार हे करचें बरें पडटलें. बरें शोएल बाब, डू यू एग्री विथ दीस? दोन मुद्दे जे तुषार बाब म्हणटात, पयलो मुद्दो अकाउंटेबिलिटीचो. ते म्हणटात द इन्व्हेस्टिगेशन वॉज इम्पॉर्टंट, रीटेस्ट वॉज इम्पॉर्टंट, रनिंग अवे इज इझी, बट स्टँडिंग देर अँड गेटिंग दीस थिंग्स वर इम्पॉर्टंट. दे आर गोईंग इन अ राईट डायरेक्शन. It is an absolutely wrong time to ask for the resignation of the minister, number one. Number two, they are saying they are not against protests. They were allowing protests. The lathi charge happened once the march towards parliament started. Because parliament finally, ultimately is the seat of power of this country. So how do you respond to both these arguments? First of all, he used the word going to seize the parliament. The students weren't going there to seize the parliament. The students were going there because their voices, until today, their voices are still not being heard. Right? They're still not being heard. They're being ignored for so long. So they decided to go and protest outside the parliament. There's no question about it being seized. If I would say that is an insult to our security forces if you think that Yeah, I'll come to a you. few Yeah. students can go and seize the parliament. All right. Second of all is with respect to the resignation. Yeah, so it is good what he mentioned, and it's a good chain of thought also that he put, where it went from, the CBI, they've taken over the investigation, arrests have been made, but let's be clear, no convictions have been done yet. Correct? It's such a pressing issue, but till today, no convictions have been done. Arrests happen, and then after we've seen these cases languish in court, and then Baba te bahar pata. Everyone is free after that. Dusre resignation. Okay, now they've done the re-exam. Why is he not stepping down now when it was such a big failure? It was such a big failure from his ministry. Now he should step down at least, right? Fulfill the demand. Accept that he made the mistake allowing these bad actors to enter into this NTA and leak the paper. Because at the end of the day, he's the one who's in charge of the ministry. He's the one who overlooks. He's the top. He's the highest over there. Any emergency situation, it is the union minister of, with respect to education, it is the union You are minister of saying buck education. stops there. Yeah, the buck stops at him. And Yeah. let's look at the past or so, where accountability has happened like this. 1956, Lal Bahadur Shastri, railway minister, resigned after the Ailur train accident. Madhur Rao Scindia, 1993, resigned after the Indian Airlines chartered plane crashed in Delhi. Luckily, no casualties were there at that time. But he resigned out of his moral duty. Same with even Nitish Kumar, 1999, resigned. He was the then railway minister. He resigned after an accident. They resigned, right? They didn't run away from their duty. They found it as their moral duty that this horrible incident has happened under their watch. Correct? So, as far as that goes, this is doesn't make a strong You are argument. saying it's a moral imperative right Yes, now. yes, Okay. yes. Yeah, I'll come to you. अर्जिताक घेता आनी तुषार तुजे मरे येता. अर्जित बाब ताणी या क्लॅरिटी करपाक जाय आशिल्ली की हांवें स्टुडंट्स हे आसात जे स्टुडंट्स इनोसंट आसात त्यांचो मोटीव बरो आशिल्लो बट असामाजीक तत्वां तुम्ही म्हणटा तांचो वापर करपाक वताले. वापर बरें. करपाक करून हे इलेक्शन आणि पॉलिटिक्स हे अशें करपाक सोदताले की जेणे करून त्यांच्या नांवा अंडर हे इनोसंट स्टुडंट्सांक यूज करून इनोसंट स्टुडंट मार्च थंय मेरेन व्हरपाचे बट तुम्ही जर पळयला आसतले व्हिडिओ कसे थंय एका पुलीस पर्सनलाचो लिंचिंग करपाचो प्रयत्न केलो काल रातचोच व्हिडिओ आसा हय. हे असामाजीक तत्वां ही तुम्ही भितर म्हणटात ती घुसून वापर करता. ओके. अर्चित दोन मुद्दे. पहिलो मुद्दो ताणी तुमचेर सरळ आरोप केला की जेन्ना एजिटेशन स्टार्ट जालें तेन्ना तुमी सीजेपीक तांची बी टीम म्हणटाले. आज तुमी वचून तांचे सामके तांचे उपरबाय करता म्हणून. आम्ही सीजेपीक केन्ना बी टीम म्हणू ना. प्लीज क्रॉस चेक करा फॅक्ट्स. दे आर डुईंग आनी ताका बी टीम म्हणिल्ले जाल्यार आमी वचून तांकां सपोर्ट कित्याक करता आशिल्ले. सी केसी वेणुगोपालजी आमचे लिडर जावं म्हणजे म्हाका बाकीचे इतर आमचे लिडर वचून ते बसल्या सोनू वांगचुका बरोबर सपोर्ट केला तांकां. दुसरी गजाल आतां इतले ज्ञान दिला BJYMन की बाबा आमकां इतले पडिल्ल्या युथाचे बी तुमी एकूय दीस आतां तूं खंय तरी एक्सेप्ट केला तुवें की बाबा हे फेलियर जाला म्हणून. आय कॅन रीड दॅट फ्रॉम वॉट यू आर सेइंग. तर तूंय तरणाटो तूं गोंयकार तूं पयलीं गोंयचें चिंत तूं भुरग्यांचें पयलीं चिंत.
यू आतां तुमी एक दीस कित्याक नीट पेपराचे विशयाचेर उलोवना तुमी एज्युकेशन मिनिस्टर गोंयचो जो खुद मुख्यमंत्री आसा ताका तुमी विचारला बाबा हो पेपर लीक जालो तुवें कितें केला ते गोंयांत बिकॉज ऑफ दीस एज्युकेशन सिस्टम गोंयांत सुद्दां सुसायड जाल्या थंय तुमी वचून तांकां विचारला कित्याक बाबा खंय वेर इज दीस गॉन रॉंग मुख्यमंत्री विचारला वाय वॉट इज द अकाउंटेबिलिटी आनी प्रमोद बाबा आय डोंट ब्लेम देम इन अ वे म्हाका दिसता केन्ना केन्ना ज्या तरेन तो रेजिग्नेशन दिना अकाउंटेबिलिटी घेना कदाचित धर्मेंद्र प्रधानाक रेजिग्नेशन सुद्दां बरोवपा येना आसतलें मे बी आय डोंट नो मे बी मस्ट बी नॉट बी नोईंग म्हणून तुमीच इतले तुमी ज्ञान दिता तुमी बरोवन दिवचे आनी दुसरें म्हणल्यार आतां इतले गोंया विशय आसा BJYM ते कितें येना फक्त ते पयर किड्यांचे घेवन ते सारके स्टेज प्रोटेस्ट आशिल्लो तो किड्यांचे युनिवर्सिटी ते तुमी केले बऱ्या भशेन आनी इमिजिएटली तुमकां तो रजिस्ट्रारान तुमी सांगले तशें करून सुद्दां दिले आमी हरशीं NSUIचे भुरगे वता थंय आमकां 4 जाणां भितर येवपा दिना पूण तुमच्या हांगा 40 जाण आशिल्ले थंय तरी हे सगळो ड्रामा करून ताट फेकून टेबलाचेर दुसरे दिसा परत किडे सापडले सोहम कुरचड्यार इशू जेन्ना जाल्लो सोहम नायकाचो तो इशू तेन्ना BJYM कित्याक न्हिदिल्ली तेन्ना तुमकां फरक पडनाशिल्लो तुमचोच म्हणे ओके म्हाका 2 मुद्द्याचे सांगात तुषार बाब व्हेरी सिंपल पयली गजाल जो शोयल बाबान काडलो इनडिफरन्स ते म्हणटात तुमी म्हणटात की आमी रायट टू प्रोटेस्ट मान्य करतात 20 दीस आमी तुमकां बसपा दिले बट ते म्हणटात यू डीड नॉट इवन टॉक टू देम यू डीड नॉट इवन एंगेज देम रिस्पॉन्ड टू दॅट फर्स्ट हो इनडिफरन्स न्ही प्रोटेस्ट करपाचो रायट आसा म्हणप आनी मागीर उलोवपच ना हें कितें ना असं नाही सर प्रोटेस्ट करपाचो रायट आसा प्रोटेस्ट सुरू जालो जेन्युअनली फर्स्ट डेच्यान सुरू जालो जसो जसो दीस वाडपा लागले तशें तशें जर तुमी थंय पळयले जाल्यार थंय रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370ची मागणी येयली जसो जसो फुडें प्रोटेस्ट पावपा लागलो तसो तसो त्याच स्टेजी वयल्यान जेंडर न्यूट्रलिटीची बात जेवपाक लागली तसो तसो फुडें प्रोटेस्ट पावलो तसो तसो आनी कोण तरी थंय घुसले आनी CA रिपील करा म्हणून थंय पावले हे सगळी तत्वां अरुंधती रॉय सारकी शी इज ऑन रेकॉर्ड सेईंग दॅट काश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया अशी तत्वां जेन्ना त्या प्रोटेस्टाक पावपाक लागली हांव मानता प्रोटेस्ट तेंचो आशिल्लो प्रोटेस्ट वॉज ऑन नीट बट हो प्रोटेस्ट जेन्ना हायजॅक करपाची जेन्ना मुवमेंट स्टार्ट जाली आनी कोणें हायजॅक केलो लेफ्ट लिनींग लोकांनी आनी जे सद्या जेंचे पॉलिटिकल करियर एट इट स्टेक ह्या लोकांनी स्टुडंट्स करियराचो यूज करून पॉलिटिकल करियर घडोवपाचो जेन्ना प्रयत्न करपाक लागले तेन्ना खंय तरी दिसले की हे ज्यो मागण्यो आसा ह्यो खंय तरी भरकटता बट जेन्ना JP नड्डाजीन तांकां टायम दिलो ते आयले मेळ्ळे तेंच्यांनी 3 डिमांड दवरले सरकार JP नड्डाजी स्वता हेल्थ मिनिस्टर युनियन जे प्रोटेस्टरांक भितर इनोसंट भुरग्यांक किंवा बाकीचे जे प्रोटेस्टर आशिल्ले तांकां खंय तरी लागला तांकां हॉस्पिटलान मेळपाक गेले तेंची विचारपूस केली हे सगळे केले कारण आमी आनी आमचे सरकार हे स्टुडंट्साच्या विरुद्ध नाच क्लियर कट हांव पयले मेन्शन करता आनी सगळ्या स्टुडंट्सांक सांगूंक सोदता की वी आर विथ स्टुडंट्स बट वी आर नॉट विथ दीस फेल्ड पॉलिटिकल लिडर्स हू वॉन्ट टू हायजॅक दीस मुवमेंट बरें या स्टुडंट वी आर विथ स्टुडंट्स म्हणटा आनी तुमी लेफ्ट रायट ते म्हाका सांगनाका लेफ्ट विंग रायट तुमी म्हाका एक सिंपल सांग गजाल काल 1,500 2,000 युवक जे आयिल्ले ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक कितें आयिल्ले ते पिशे भुरगे तांकां दे कॅन सी समथींग नो दे कॅन सी दॅट समथींग इज रॉंग हेजेर सुद्दां सांगपाक सोदता ते सांगा माझ्याकडे प्रूफ आसा आनी माझ्याकडे प्रूफ आसा Okay, राहुल गांधी ना हांव सर एक सांगता राहुल गांधीन काल एक व्हिडिओ काढलो आणि सांगले की RSS वॉन्ट टू टेक ओव्हर दिस इन्स्टिट्यूशन हांव इतलेच सांगता माझ्याकडे लिंक्स आसा माझ्याकडे पोस्टर्स आसा एक विचाराचे NGOs कॉलेजी भितर भुरग्यांक प्रोटेस्ट काडपा खातीर हे तयार करता हे प्रोटेस्ट दे आर प्रोफेसर्स देअर ड्युटी इज टू टीच स्टुडंट्स बट हांगा खंय तरी प्रोटेस्ट काडून तांकां सांगता की चला चला दिस इज नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट प्लीज कम बट इन रियालिटी इफ द मास्क विल फॉल we will get to know these all are anti-BJP forces. Anti-BJP forces. Anti-BJP forces which are in education institutions in Goa want to take students, put gun on the shoulder of students and take those students to the protest saying that this is non-political. Archit, respond quickly, then I want to take Shoaib. BJYM तो मास्क करा एका सेकंडात काढता तुका यांची कल्चर आणि माइंडसेट तुका सांगता आज तू आता प्रोटेस्टाचे
उलयलो न्ही त्या प्रोटेस्टात तुम्ही स्लोगन कितें घातिल्ले राहुल गांधी सांग पळोवया म्हाका कितें स्लोगन घातिल्ले म्हाका त्या कॅमेरार म्हणपाक म्हाका लज दिसता राहुल गांधी तुम्ही आमच्या लिडराक प्रधानमंत्र्याचेर जे तुम्ही यू आर ऑन रेकॉर्ड राहुल गांधी आमचे लिडराक तुम्ही बडवा म्हणतात प्रधानमंत्र्याचेर राहुल गांधीक आमच्या ऑफिसा सकल येऊन तुमकां- लिडर पळय आमकां मरे आम्ही रिस्पेक्ट दिता आम्ही उलयतना सुद्धा आम्ही चौकीदार रिस्पेक्टान चोरे उलयता पासून चौकीदार चोरे पासून चौकीदार कंगना चोरे रनौताचो तो- फोटो घालून चौकीदार Yeah, चोर wait, आसा wait, तो wait, आसा. अर्चित, पण आम्ही भडवा अर्चित, सारखे अर्चित, अशे अर्चित, अर्चित, शब्दाचा अर्चित, प्रयोग करना अर्चित, आम्ही. hold on, अर्चित, hold on. Sorry. कंगना अर्चित, hold on. रनौताचो तुषार, तुषार, फोटो one minute. घालून यांची तुषार, चीफ one minute. स्पोक्सपर्सन तुषार, one मंडी minute. में कितना भाव आम्ही आहे तुषार, कल्चर तुषार, माइंडसेट मंडी में RSS कितना भाव तुषार, आहे तुषार, हे विचारपी तुषार, काँग्रेस तुषार, one पार्टी minute. यांच्यानी आमकां तुषार, one शिकोवची minute. I'll just take Shoel, एक गजाल जे ते सांगतात which is a very interesting point. I think you should respond to that. I'll take Archit also on that. ते म्हणतात सुरुवात तुमची सारखी झाली म्हणतात ते एजिटेशना उपरांत मागीर आर्टिकल 370 CAA असली जेन्ना त्या माचये वेल्यान मागणी जावपाक लागल्यो ही सेज की इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू एंगेज. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? Yeah, so I've been waiting for this. Rather Yes. than, hashing this out as a political between now, what I've seen this becoming over here in this studio, it's becoming just Congress versus BJP and nothing is going to be solved that way. And honestly, this is the way a lot of movements have ended. I have a question for Tushar instead. You said y'all are with the demands of the students and y'all don't come there because of, bad actors. Monday आमगे जो protest आहलो, that was of NGO, Uzwad. They conducted it. There was no political party involved in it, nothing. तरी पण आम कांय कोण BJYM मनीस पळयलो ना थिंगा. There was no BJYM. So don't say y'all are with the students. Y'all are with the students, but there's an asterisk over there that says TNC apply. When it comes to BJP, we will take a step back. Dusre aha, y'all are saying that different people with different demands came there. Okay, that is possible. A lot of people may have come there, made a lot of demands and all, and come on the stage and sat over there. But did the original demands of those people protesting over there change? Did they add those to the demand saying that Baba, okay, anta ami 370 hoy तें gata, CA gata, wo gata, तें gata? No, the original demands of the students agitating at Jantar Mantar Remain the primary demand. same. It Yeah. remained the same. Those didn't change. I'll come to you. So, And go ahead. let's also bring into now the question over here is that I feel that maybe Tushar is also quite confused, Baba. Genuinely, I feel so. Because see, when Modi ji also came to power, he came in promising accountability. Now when we are demanding his own promise, there is no, we are getting lathi charge instead. Zero convictions. Okay. Yeah, Tushar, respond to that and I'll go to Archit. हांव Yes. सर एकूच सांगता वेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिमसेल्फ इन पार्लमेंटरी पार्टी मिटींग त्यांनी सांगला की कठोरातली कठोर कारवाई जातली. 13 जाण ऑलरेडी CBIच्या कस्टडी अंडर आसा, तेंचे फूल फ्लेज इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. अकाउंटेबिलिटी कितें आसता? राजकारण करप अकाउंटेबिलिटी नसता. जस्ट ब्राउनी पॉइंट्स मेळपा खातीर एक कितें तरी एक्शन घेवप, दीस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी. डिमांड जेन्ना जाले, म्हाका सांगा की सिस्टम बदलपा खातीर किंवा सिस्टमय भितरली त्रुटी काडपा खातीर एक डिमांड नाशिल्लो. आम्ही ते करून दाखयता. पण तुमकां दिसता ना, ना, हांव सांगता सर, हांव एकूच म्हणटा, माझे कंप्लीट करपाक द्या, माझे कंप्लीट करपाक द्या. Just one question, you complete. नेक्स्ट My इयर question is very simple. Do you feel it is unfair to ask for the resignation of the minister? ना ना हांव त्या हितूर ती वचच ना. चुकीची demand म्हणटा तुम्ही. फेअर ऑर अनफेअर लेट CJP डिस्कस दॅट. वॉट आय वॉन्ट टू से इज आम्ही अकाउंटेबिलिटी धरता म्हणून या फावटी प्रेस कॉन्फरन्सान धर्मेंद्र प्रधानजीन स्वतः सांगला की नेक्स्ट इयरच्यान इट विल बी CBT बेस्ड एक्झाम. देर विल बी लीस्ट ह्युमन इंटरव्हेन्शन इन सेटिंग अप द पेपर. दिस इज द कमिटमेंट टू द स्टुडंट ऑफ दिस कंट्री गिवन बाय आवर गव्हर्नमेंट. हे ते करून दाखयतले. सेकंडली आता लिकेज जेन्ना जाली तेन्ना हे इन्व्हेस्टिगेशनाक तुम्ही इतलो फास्ट प्रोसेस जावन हे सगळे केले. थर्ड री एक्झाम सक्सेसफुली घेतली. जेन्ना एअरफोर्स पेपर जेन्ना दिवपाक प्रायम मिनिस्टरान डिसिजन घेतले तेन्ना काँग्रेस पार्टी मॉक केली. काँग्रेस पार्टीन आमकां मॉक केले सेईंग की पया मिलिटरीचो यूज करचो पडलो. अरे जर अकाउंटेबिलिटी इज दीस, जेन्ना सिरियसली तांकां कळ्ळें की बाबा हांगा खंय तरी ह्युमन इंटरव्हेन्शनान कितें जावं शकता, एअरफोर्स टूक चार्ज, पेपर पावयले, सगळे
सुरळीत सगळे एक्झाम जाली, री एक्झाम जाली. कालचो कोटाचो जर तुम्ही व्हिडिओ पयला, खुबशे भुरगे थंय एन्जॉय करतात, थंय सॉंग्स लावून डीजे लावून सगळे मजा घेता. एक सांगता सर, हांव हितूर सेकंड स्टेजीर वता सर. Problem is that स्टुडंट्सा खातीर Yeah, I'll come to you. Yes. स्टुडंट्सा खातीर अकाउंटेबिलिटीचे जेन्ना त्या बाब उलयलो हय. सर, तुमकां फॉर एग्जाम्पल 2014 गोंया भितर फक्त 50 मेडिकल सिटां आशिल्ली GMC भितर. आयज ती 250 पावला. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस केली. एम्स 2014 मेरेन फक्त 3 आशिल्ले, आयज 19 आसा. Okay. I understood the point. I No. want to say एम्स that- हाडपी कोण? Yeah, Tushar, किधर this लेता? point well अरे, taken. यार, No, that- Archit. Yeah, sure, I'll come to you. Sure, I'll One come to thing you. I want to add Yeah. is that you all are going on saying custody, and I've said it again, time and again. Custody is not conviction. We've seen these cases go Still out. 100%. I've seen this current government has arrested many ministers, and then after that, those cases have gone out, and those ministers are Okay, sitting in the so BJP. shall point taken. Archit बाब तांगे एक साधो मुद्दा ते म्हणतात की you are not talking about fixing the system. You are only going after the We are- minister because you want to score political brownie points. No. आम्ही we are completely asking for a change in the education system. Complete change, because this has become like a complete rejection process than a accepting process. लाखांनी स्टुडंट येता, शिकता इतले वरां, इतले दिसा, त्यांचे आवय बापूय रीण घेता, तांकां शिकयता, ट्युशनां, कोचिंग सेंटर, एक्सपेन्सिव्ह कोचिंग सेंटर घालता, आणि इव्हेंच्युअली पेपर लीक जाता. आणि म्हणटा एअरफोर्स लागली. आतां पळय, एअरफोर्स आणि मिलिटरी हे पेपर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक वापरपाची का आमची सुरक्षा करपाक वापरपाची? हे लेट मी कंप्लीट. Yeah. हे आता Tushar, I'll come to you. एअरफोर्स, मिलिटरी हे आमची सुरक्षा खातीर आसा. आमचे पेपर ट्रान्सफर, आणि बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड बाय यू ऑल टू डू पेपर ट्रान्सपोर्ट, तू कितें म्हणटा, अर्चित? एज्युकेशन अर्चित, सिस्टम तू कितें म्हणटा? system has gone wrong somewhere. तू कितें म्हणटा? So for that accountability is required. Okay, बरें. सर, Yeah, accountability. नॅचरल म्हाका तू कॅलॅमिटी इतलें आतां accountable, आज एअरफोर्स आजची जेन्ना तारीख. सामान दिता रा, रा, रा. जाल्यार तू कितें म्हणटलो आजची की आर्मीन बॉर्डरीर झगडपाचे वेन देर इज अ नॅशनल आज प्रॉब्लम. तू आतां आर्मी अँड एअरफोर्स इररिस्पेक्टिव्ह फक्त फायटिंग करपाक आर्मीन असता. हे इतले जर बेसिक कळना, प्रॉब्लेम तेंकां कितें दिसता की एअरफोर्स फक्त फायटिंग करपाक असता. नॅशनल प्रॉब्लेम नॅशनल कॅलॅमिटी जेन्ना येता, वेदर डबल इट इज इंजिना खातीर नॅचरल, बरें. आर्टिफिशियल, डबल तुमचेच सरकार आसा, अर्चित, अकाउंटेबिलिटी घ्या, एक्सेप्ट कॅलॅमिटी येता. ब्रह्मांड रावनाका तुम्ही. One minute. वन घेऊन जेन्ना एअरफोर्स No, जेन्ना सामान Tushar, घेऊन Tushar, वयता, Tushar, one minute. तेन्ना हे म्हणटा की Tushar, मिलिटरी Tushar, Archit, बेसिक इलॉजिकल अरे, क्वेश्चन इज टू से Archit, दैट one minute. आर्मी इज जस्ट टू फाइट ऑन No, but बॉर्डर. हाडले कोणे प्रॉब्लेम? बरें. हाडलो कोणे? System- तुमचे ऐक भितर सांगता, हाडलो कोणे? officer कितें एक- उलयता रे? No, let me go to छे. Shoail on that. Tushar, 1 minute. तुम्ही इतले पडला जाल्यार- Archit, 1 minute. Shoail, what is the argument that Tushar Babu is making? Tushar Babu is saying very clearly, we are trying to fix the system. These are the measures we have already put in place. These are the measures we are putting in place from next year. Now, दोन मुद्दे आहेत. एक, fixing the system. Second is the resignation of the minister. Are you happy with the first part, what he has said, that these are the attempts being made to fix the system? And what do you think that can this agitation go ahead if the government refuses to sack the minister? See, let's look at it in two ways. Yeah. I mean, the 2 points that you broke it down into. First is that they're trying to fix the system. Yeah. Now, forgive me for my skepticism, but time and again we've seen these promises being made and never being fulfilled. When the fire's right under their seat, it's easy for them to say anything. But once that fire dies down and they move away, we can see, like I said, I'm repeating it now for the third time, an arrest is not equal to conviction. They've taken them into custody, but what is happening? Have they fast-tracked those? They may have fast-tracked it or so, but what is happening? We need to see a logical end to this. There's no logical end right now, even nearby. Shows that logical end, how it's coming. And yes, on a moral ground, Dharmendra Pradhan needs to step down. On the other side, what I'm seeing over here is this government of the center, where they were like, nah, tum zaite kor. We are not going to listen to you. We don't care about the people anymore. And we've seen this government of the center has reached even our state, Goa state, where we've seen they're refusing now. How long has Goa been fighting for land issues? Okay, you may say this is a different branch, but you can see the parallels as far as the government goes. Activists have, Viresh Bab sat for hunger strike for so long to repeal 39A, wouldn't listen.
Okay, but at least one thing is the Goa BJP at least reached him over there. But still, they didn't meet his proper demand. They didn't meet the proper demand. So how are the demand? Karapur is going on. So many. Goa is burning. Goa is burning with land issues. They are refusing to listen. I will give it to you. म्हाका अर्चित बाब सांगात बिफोर आय गो टू तुषार बाब फॉर फायनल दिस थिंग. म्हाका सिंपल गजाल अर्चित बाब ते म्हणटात की वी आर ट्रायंग टू फिक्स द सिस्टम. You are not talking about the system. You are talking about minister. तुम्ही कशें रिस्पॉन्ड करता ताका? नो मिनिस्टर फर्स्ट यू बरें टेक ते जे सांगता पळय सिस्टम आमी अशी फिक्स करता म्हणून ते तरी तुमकां पडटा मान्य ना पहिली तेही पटना. पहिली कन्विक्शन जावपा जाय, पहिली अकाउंटेबिलिटी जावपा जाय. somebody who is responsible for the paper leak, for the responsible for the death of these students, somebody who is responsible for लाखांनी पेरेंट्स सुद्धा हेच्या फाटल्यान आसा, करोडांनी पेरेंट्स हेच्या फाटल्यान आसा, त्यांचे रीण घेऊन त्याने भुरग्यांक शिकयल्ले ते आज हांगा ना. आणि जे सगळे केसीस त्याने भुरग्यांचेर फायल केला, वी आर ऑल्सो डिमांडिंग की बाबा जितले तुम्ही केसीस फायल केला भुरग्यांचेर दिल्ली ते सुद्धा फाटी घेवचे. आणि ज्या तरेन लाठीचार्ज केला भुरग्यांचेर तेजी अकाउंटेबिलिटी जाय. आणि पहिली तुम्ही रिझाइन करा, मागीर सिस्टम फिक्स करा. तुमकां कितलं तुमकां रेजिग्नेशन बरोवपा येना, तोय अनएड्युकेटेड मिनिस्टर बरें. म्हाका फायनल तुषार बाब एक गजाल सांगात, कम्प्लिटली कमिंग टू द एंड. सादी गजाल तुम्ही म्हणटा ते आतां युनिव्हर्सिटीच्या बाबतींत तुम्ही मोर्चा काडलो न्ही आणि तुम्ही गजाल जाग्यार घाल्यो. ते कितें म्हणटात? ते म्हणटात की तुम्ही निटा खातीर एक मोर्चा काडात BJYM आणि तेही जाग्यार घालात. आमच्या प्रोटेस्टा पयलींच सरकार इतले प्रोएक्टिव्ह आशिल्ले की सरकारान डे वन सर आय विल गेट पीपल विल बी शॉक टू नो स्टुडंट्स की सरकारान प्रेस घेऊन सांगला की पेपराचे थोडे प्रश्न लीक जाला. थंयच्यान सुरवात सरकारान मान्य केले की थंय खंय तरी गफला जाला, आमी ते काडून CBI कडे दिता अँड वी एन्श्युअर दॅट री-एक्झाम वील हॅपन स्मूथली. इट वील हॅपन आणि ही एक्झाम जाऊन रिझल्ट येऊन आयज सगळे भुरगे पास जाले. हे प्रोटेस्ट जावच्या पयलीं स्टार्ट जाले सर. बट हांव सेकंडली एक सांगता की न्ही बाबान आमच्या हे काढले की ही को रिलेटेड ऑल दीस इशू इन दीस यू नो द ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ बिग बुगी ऑफ सेइंग दॅट बिकॉज ऑफ नीट पीपल हॅव कम टुगेदर अँड नाव इन गोवा इज बर्निंग दीस अँड ऑल. आय वॉन्ट टू से डोंट लिंक ऑल ऑफ दिस थिंग मॅटर्स. स्टुडंट्साचो एक्झॅक्टली वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हे अशेच यूज करून आर्टिकल 370 थंय पावलो, जसो यांनी 39A काढलो. मिक्स नाका म्हणटा तुम्ही. एक्झॅक्टली द डिमांड and the accountability should be fixed for one issue then one issue. 39A च्या इशू विरेश थंय बशिल्लो. ना माझे कंप्लीट करता. गवर्नमेंट आहात ते सेफ गवर्नमेंट आहात का? Now when the youth are care for the youth. पडून गेले ना युथाचे. let him complete. No, any other government would listen to the youth, but this is not listening to the youth. Point taken. Yes. Government is listening. गव्हर्नमेंट ऐकत असा म्हणून इतल्या वर्सांनी पळय हांव आतां जेन्ना हो सोडून दुसरो जर टॉपिक उलयत जाल्यार तुम्ही रोखडे आमकां आडयतले सेईंग दॅट दिस इज नॉट देयर. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज द सेम डे एक 28 वर्साच्या भुरग्यान स्काय रॉकेट म्हणून कंपनीच्या बिकॉज स्पेस सेक्टर वॉज ओपन अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्प तेनी एक प्रायव्हेट लॉन्च केले. तेही तरणाट्या खातीर करता म्हणून सर स्टार्टअप अरे गव्हर्नमेंट इज आय वॉन्ट टू कंप्लीट. म्हाका लास्ट 30 सेकंड्स हांव स्टुडंट्सांक गोंयच्या आणि गोंयचे स्टुडंट जे भायर शिकता हांव तांकां सांगपाक सोदता की रिसंटली 6 म्हयन्यान तुम्ही पयला आसतले एशिया भितर कितें जाला. हेजी मॉडस ऑपरेंडी ह्या असामाजिक तत्वांनी तुमच्या स्टुडंट्साचो प्रोटेस्ट यूज करपाक दिवू नका. तुम्ही स्टुडंट्साच्या प्रोटेस्टा वांगडा आमी आसा. सरकाराक जे करपाक जाय ते आम्ही तुमकां घेऊन वता आणि सरकारा कडल्यान करून घेऊया. पण ह्या अराजक सर गोंयच्या कॉलेजींच्या प्रोफेसरांच्या स्टुडंट्सांक पॉलिटिकल सांगून जर भुरग्यांक व्हरता जाल्यार ताका बळी पडटली. तेन्ना
these तुम्ही- all are anti-BJP forces बरं, which आता are coming आमका together in the name of आमका student protest. anti-national They don't care about आमका- students. Archit, These you are people 30 don't seconds. care about Okay, students. Tushar, Hoy, आमका- Archit, you are 30 seconds. What do आमका you तू want? आता अँटी नॅशनल म्हण आम्ही पाकिस्तानच्या No, no, तुषार, funding तुषार, करता तुषार, म्हण. तुषार, तुका तुषार, झाड let him पडला. talk. तुषार, तुका let him कांयच फरक काटोक पडपाना. व्हायला लागला पळय. तू- let him काटोक talk, व्हायला लागला तुषार. पळय. No, तुवें no, स्वताक तू म्हणटा. एकूच सांग म्हाका. हांवें कोणाकूच सर तुका अँटी-नॅशनल युथाचे म्हटला. पडला. हांवें कोणाकूच बरं, म्हणला. yes, तुवें तुषार. आपूण काडून तो बरं, जर बरं. बाण ना, जर ना. घेवपाक सोदता तुका जाल्यार तूं युथाचे म्हाजेर पडला जाल्यार तू No, no, आज तुका- सांगता. Archit, तू Archit, हांवें what is मानलेलो your बाण demand? काडून Archit, आपल्याला Archit, लावता Archit, काय? what हांवें is तो your काय demand? म्हणूंक ना ते काय उलोवपाक म्हणूंक दिना. ना. बिला, तुषार, बिला. never use तुषार, the hold on, anti-national तुषार, word. hold on, You hold have on. used that anti-national बरं, word. तुषार, You hold on. have used तुषार, because काय you have फरक been पडला immune with तुषार their बाब? system. तुषार, आम्ही hold on. respectan उलयता, मागा, तुषार Archit बाब. Archit Bab, what आम्ही- you are- आम्ही- आम्ही Archit गाळ्यो Bab, म्हणटा, आम्ही हांवें तुषार कोणाक बाब म्हणलें? म्हणटा. You are 30 seconds. तुषार What is बाब, your demand? पळया, Archit- तुम्ही- हय. तुम्ही आज Archit Bab, इतले- what is your demand? 30 तुम्ही seconds. इतले युथाचे पडला आज सांचे म्हाका दिसता खंयच्या आय डोंट ग्रुपान एक प्रोटेस्ट जालो सगळे भुरग्यांक हा. आपयला हा. तुम्ही या बरें. बरं आमकां बरें. आनी आनी जाल्यार आनी तुमकां इतले जॉबाचे हेचे तेचे उलयता मरे पूजा नायका विचारा सांगतली तुमकां बरें. कशे जाले ते बरें. तुमचे Shoaib Bab, जॉबाचे विकले ते Shoaib Bab, your final thing, what is your thing? Resignation and without resignation of Dharmendra Pradhan, no compromise? Yes, no compromise. There are two demands of the CJPs. One Yeah. is his resignation. Two is compensation for the students that had passed away. Yeah. And finally, I want to say you all can give us all the labels you want. termite mudpa No, jata, Tushar, cockroach Tushar, mudpa, hold on, hold on, cockroach Tushar, cockroach Tushar, mudpa Tushar, jata. let him Again, you are complete. confusing Tushar, both. let him Nah, complete. nah, Let him nah. complete. You called me anti-BJP. I What have are very you- high regards for both of you. Tushar, You No, are no, doing no. good in Let your him complete. No, you no, are let doing me good complete, in let your me complete. activism. Yes. Archit is also doing good. I respect Archit. Correct. Nah, You know, nah, see, you see. know, working and you know Tushar, all of Tushar, these Tushar, let him things. But complete. what Let I me am trying to complete. say is, Yeah. in the Tushar. name of student protest, But some let me complete. professors are using Tushar, students. Let me complete, let me complete. Correct. and we Let respect me your complete. leaders also Done. we don't call them we also respect Archit, them. done. Let me Archit, complete, let me Archit, complete. let- I let- want let to Shoaib that. finish, let But this Shoaib- is Let not me the way. complete. Shoaib, You can Shoaib, give us. Sanjay, Sanjay, You बरोबर can. आहे. Shoaib, 10 आज You seconds. can give Shoaib, us 10 all. seconds. You can 10 give us seconds. all the labels you want. Call Yeah. us anti-BJP Tushar, also. wait, hold on. I have not Call- given you any label. Call You us are anti- doing Tushar, good. let him finish. Let him finish. You अरे are बाबा doing राव रे, good. माँ को I लोपा have दिए. not given you label. Archit, I have given Call us. label to those professors Archit, let him finish. in the Call us, name of call student us. protest Archit, let want him to finish. get those Tushar, students out Tushar, as Tushar. an Archit, anti-BJP Archit, let him force. finish. Call us Yeah. everything you want. Call us anti-BJP Yeah, also. you But at the end of the day, we are pro-Goa, pro-India. बरं, We all I are think pro all Goa, are we pro all are Goa, pro India. all are pro India. हांव India. इतल्याचेर थांबता आनी म्हाका दिसता ताज्या की बरेच शब्द म्हाका हे डिबेट all are pro Goa, we ऑल आर are प्रो all- गोवा ऑल आर प्रो इंडिया आणि फायनली सगळ्यांची एकूच गजाल आसा की ह्या वर्साक जे भोगची पडला स्टुडंट्साक ते परत भोगपाक पडचे न्ही नाका तुषार आनी 5 सेकंडाचे 50 सेकंड ना जाल्यार आपल्या ती म्हणटाले नाका आनी 5 चार सेकंड पाच महिन्यानं election येतल्यार ते उरपाना पावरान, तो जावपाना. हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता ह्या वर्सा जे भोगची पडला ते स्टुडंट्साक परत भोगचे पडचे न्ही हे हाजेर म्हाका दिसता आमी सगळे जाण युनायटेड आसतले आणि तितल्याचेर हांव थांबता तुषार बाब म्हाका ताळो पडपा पावलो बट स्टील तुषार बाब अर्चित बाब शोएल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पवित्र स्टुडंट नमस्कार Thank you so much.